Urpe onti ke so
Mother of my Father here, bless your children gathered here. Raise thy voice for us to Jesus on this blessed feast of thine. Raise the pure hands up to bless us as we gather round the shrine. Bless, oh bless us now and ever, thou who once this sacred throne, and bring wine of the spirits to our home in heavenly God. Mother of Mount Carmel, bless your children gathered here. Mother of Mount Carmel, bless your children gathered here. चंद्रावली आसात. सिरिल डिसोजा आणि कुटाम, विनिफ्रेड डिसोजा आणि कुटाम, फेलिक्स आणि फेल्स डिसिल्वा आणि कुटाम, नीना कार्वालो आणि हॅरिएट. तशेंच आयच्या मिसाक मुड्डोम दिल्ले आसात. एडमंड आणि लिने डिसोजा आणि कुटाम, लॅन्सी आणि जसिंता मास्करेनस आणि कुटाम, प्रिमा आणि प्रियांका डिसोजा, विक्टर आणि अवित डिसोजा आणि कुटाम, पॅट्रिक आणि बीना डिसोजा आणि कुटाम, रोमुला मिरांदा आणि कुटाम, टीना सेरावो आणि कुटाम, मायकल डिसोजा आणि कुटाम, मॅथ्यू डिसोजा आणि कुटाम, रीटा रॉड्रिगस आणि कुटाम, ॲरल कार्मेलिटा डिसोजा, वेनिसा डिसोजा, फेलिक्स पायस आणि कुटाम, ॲड्रियन गोम्स आणि कुटाम, ॲरल अमित डिमेल्लो, जेन सिक्वेरा आणि कुटाम, डॅरल डिक्रूज, डेल डिक्रूज, जोविना डिसोजा आणि कुटाम, ऑस्टिन आणि विनी डिसोजा आणि कुटाम, लिली पिंटो आणि कुटाम, जॉन मेल्विन सेरावो आणि कुटाम. Tujuh nyawa zamnya bakti tuka araditau tuji stuti amigai tau didu angkat tujen besau samya tujuh nyawa zamnya bakti tuka araditau tuji Sudi amigatau didu angkat tujen besau mensyam tuja sarkan rasoi kurbe demiani nedoiloi patya kaku timbok siloi agari mo pragat loi Manusia tuja sadar rasoi kurbe demiani nedoiloi patya kaku timbok siloi agari mo pragat loi samya tuja lawan samya mati tuga aradita tuji suti amigata didu angkat tujen besa suryo santri manindara Sagoraci sobitlara gaita sasna sowiswara sangi
manjaji orang. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपड तुमचे सोबे असो. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, व्हड संतोषान कार्मेल सायबिणीचें फेस्त करूंक आमी एक कुटुंब कशें हांगा जमल्या. जेजून व्हडत्या मोगान आमकां ताच्या आवयक आमच्या आवयक अशें दिल्या. कशें जुआवन मरयेक मोगान स्विकार केली तशें आमी मरयेक मोगान स्विकार करया. तिची जिणी तिचे शेगूण आमच्या सालत्या जिवनांत कुटुंबाच्या जिवनांत हाडूंक साधन करया आनी अशें आमी देवाक मोगाची मानता तसलीं जावया. हें फेस्ताचें मीस भक्तीपणान संभ्रमूंक आतां आमी फुडें सरया. आमच्या पातकांचो उडास काडया. देवाची काकुळूत आनी बोगसाणें मागया. संगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून मगे हो सदांच सामकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Somia Somia
प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, कार्मेल वर्द तुझ्या पुताचे आवय जावन आसचे. भाग्यवंत मुखार मरयेच्या मनाक समर्पीत केल्ली जाय म्हण तुवें खुशी वेली. आज तिका आमी मान करतना तिच्या प्रार्थना मरिपात तुजो पवित्र दोंगर जावन आसच्या क्रिस्त आमच्या सुम्याते आमकां व्हरून पावय. तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. एलियान अहबाक म्हळें, वस जेव आनी पिये, कित्याक पावसाचो आवाज आयकता. अहब जेवंक आनी पिवंक गेलो तेन्ना एलिया कार्मेल दोंगरार सोडलो आनी धरणीर साश्टांगसर पडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंपरा मदें घाली. ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें, वयर चड आनी दर्याचे कुशीन पळय. ताणें वयर चडून पळयलें आनी म्हळें, कांयच ना. ताणें ताका म्हळें, परतून 7 फावटी थंय वच. 7वे फावटी सेवकान म्हळें, मनशाच्या हातांत एक कोप दर्यांतलें वयर सरता. एलियान म्हळें, वच आनी अहबाक सांग, तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावचे पयलें सकला वच. थोड्या वेळान मळब कुपांनी काळें जालें, वारें वाडलें आनी धरीनी पावस पडलो. अहब आपल्या रथार चडलो आनी जेज्रेयेलाक गेलो. पूण सर्वेस्पराचो हात एलियाचेर आसलो. ताणें आपलें कमर बांदलें आनी जेज्रेयल पर्यंत अहबा मुखल्यान धांवत गेलो. देवाचें उतर हें. Saktiwantan मुझे पासत विचित्र कामा केल्या. भाग्यवंत ताचे नाव. Saktiwantan मुझे पासत विचित्र कामा केल्या. भाग्यवंत ताचे नाव. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकतय संतोषान उठता. कित्याक आपले किरकोळ चरण नासीचेर ताणें दयाल दिश्ट केली. देखून ह्या फुडार सर्व संतती म्हाका सदैव मन पासरताल्यो. Saktiwantan मुझे पासत विचित्र कामा केल्यात. भाग्यवंत ताचे नाव. Saktiwantan मुझे पासत विचित्र कामा केल्यात. भाग्यवंत ताचे नाव. दाखयता तुका कुळतपणाक बेतल्यांचेर. संततेतान संतते पर्यंत. Saktiwantan मुझे पासत विचित्र कामा केल्यात. भाग्यवंत ताचे नाव.
पाठयल्यात पदवेदारांक उंचासनांत ताणे साठल्या घाल्यात आनी किरकोल्यांक उंच उबारल्यात सक्तिवंतान म्हजे पासत वेचीत कामां केल्या भाग्यवंत ताचें नांव भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी क्रिस्तांक रित्या हातांनी पाठी धरल्यात इस्रायेलाक आपल्या सक्राक तो आदार दिवन आयलो बिरमो दिसो काकूळ दिसो उगडास करून हाडलो सक्तिवंतान म्हजे पासत वेचीत कामां केल्या भाग्यवंत ताचें नांव सांपावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भाव भयणीनो नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो एके स्त्रियेतावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्र खाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्म दूत करचे खातीर नियमशास्त्र खाल तो जल्मालो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताच्या आत्म्याक आमच्या अंतस्करणांनी पाठयला आनी तो आब्बा बाबा म्हणून ओडल्यान उलो दिता तर ह्या फुडा तूं गुलाम न्हय बगार पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय देवाचे उतार हें उबे रावया Service Portum Survey also. Zuamba Mane Jesus Christa Chi Shubwalta. Hene Jesuchi Away, Tache Awaychi Boin. क्लिओफसाचे पतीन मरी आनी मागदलेचे मरी इसर ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या सिसाक पडून जेजून आपले आवय लागीं म्हणले स्त्रिये पळय हो तुजो पूत उपरांत सिसाक तो म्हणालो इस तुजी आवय ते घडयेतावन त्या सिसान तिका आपणाची कण घेतली देवाचे उतर हे क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो
कार्मेल दोंगर बावडतासो आनी मागण्याचो केंद्र. हो दोंगर मरये वरवीं बरवशाचो दारवटो जालो. एलिया प्रवादीन ताच्या भावडता आनी मागण्या वरवीं त्या काळार दुकोळ आशिल्लो तो एक विशेष असर्यें घडोवन दाराळ पावस येवच्या परी केलें. आमी जाणाव एलिया प्रवादी आशिल्लो भावडताचो आनी मागण्याचो मनीस. ताच्या भावडता आनी मागण्या वरवीं पावस आयलो आनी पावसा वरवीं कितें सकट बरें जाता, जीव जाता, फळ जाता हें सगळें आमी जाणाव. एलिया प्रवादीन ह्याच कार्मेल दोंगरार बाल देवाचें आराधन अखेर करून इस्रायलीच्या खऱ्या देवाचें आराधन आरंभ केल्लें. देखून एलिया प्रवादी मागण्याचो आनी भावडताचो मनीस. कार्मेल दोंगर आनी कार्मेल माय आज आमकां सोमेस्तांक भावडत्याची आनी मागण्याची मनशां जावंक उलो दिता. सुरविल्ले क्रिस्तांव कार्मेल दोंगराक गेले, यात्रिकी थंयसर गेले आनी मागणें प्राजीत उपास करून तांचो भावार्थ जिवाळ दवरूंक तांणी सदान केलें. अशें आदी आनी उपरांती कार्मेल दोंगर आनी कार्मेल सायबीण आमकां भावार्थाक आनी मागण्याच्या जिविताक उलो दिता. आमकां त्या जाग्याक कार्मेल दोंगराक सकडांक वचोंक आसात जावयेत. पूण केन्ना आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमचो संस्थो आनी आमचें परिसर आमी भावडत्याचें आनी मागण्याचें करता त्या वेळा आमी कार्मेल दोंगराचो स्पिरीट आनी अर्थ जियोंक प्रयत्न करता. कार्मेल दोंगरार साबार मठवासिनी वचून मागणें केलें, प्राजीत केलें, भावडताची जिणी जियोंक साधन केलें. असो फळ जावन कार्मेलीत व्हडदू आनी उपरांत साबार कार्मेलीत व्हडदी दादल्यांच्यो आनी स्त्रियांच्यो थंय सावन उगम जाल्यो. आनी आज संवसारभर जायते कार्मेलीत दादले आनी स्त्रियो हें भावडताचें आनी मागण्याचें जिवीत जियेतात. आनी आमकां सोमेस्तांक मागण्याक आनी भावडती जिविताक प्रेरण दितात. आज आमी संभ्रमचें फेस्त, कार्मेल मायेचें फेस्त आमकां सोमेस्तांक मागण्याक आनी भावडती जिणयेक आदार आनी प्रेरण जावं. जेजू क्रिस्ताचो 2025 वर्सांचो जुबल्यो संभ्रमूंक आमी आयती आसा आनी हें वर्स मागण्याचें वर्स म्हणून पासारलां. तर हें फेस्त, कार्मेल मायेचें हें फेस्त आमकां सोमेस्तांक आमच्या भावडती जिवितांत गुंड जावंक आनी मागण्यान आमचें जिवीत आनी आमचें कुटुंब सोबोवंक आदार आनी प्रेरण जावं. जुलय 12 तारीख थोड्याच दिसां आदीं आमी पाशार केली आनी ह्या दिसा कार्मेलीत व्हडदीचे व्यक्ती जेजूच्या ल्हान फुलाची आवय आनी बापय लुईस मार्टीन आनी मरी झॅगला हांचें फेस्त करतात. तांणी म्हणजे जेजूच्या ल्हान फुलाच्या आवय बापायनी तांचें कुटुंब भावडत्याचें आनी मागण्याचें केलें आनी असो परिणाम जावन तांच्या कुटुंबांत सुवार्ता प्रगट जाली
देवपणी फुल्ली शांतीपण वाडलें आनी पवित्र सभेक व्हरतें इनाम कशें फावो जालें. तीं आनी तांचीं भुरगीं शांतीपणाची एक देख. कुटुंबांत जियेल्ली ही व्यक्ती, दादलो आनी स्त्री, पती आनी पत्नी आनी तांचीं भुरगीं तांच्या बावडती जिविता मुखार, तांच्या मागण्याच्या जिविता मुखार आमकां सोमेस्तांक भोव सुलभ आनी स्पश्ट संदेश दितात. मागण्याचें आनी बावडताचें जिवीत जिवंक आमी कार्मेल दोंगरार वचचें म्हणना. बगार आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या परिसरांत मागण्या वरवीं, प्राजिता वरवीं, देवाच्या मोगा आनी सेवे मुखांत्र आनी आमच्या बावडती जिणये मुखांत्र आमी शांतीपण जियोंक साद आसा. आनी आमचें जिवीत देवाक मानता तसली एक भोव अपुरबायेची काणी करूंक साद आसा म्हणून ताणें आमकां सांगलां. तर तांचो संदेश आमी जियेवया आनी आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या परिसरांत मागण्याचो आनी बावडताचो सुवाद हाडया. मरी कुटुंबांत जियेल्ली आनी आपलें कुटुंब मागण्या वरवीं आनी बावडता वरवीं पवित्र केल्ली भोव सादी स्त्री. हाचे दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें, नेमलोल्लो काळभर तस देवान एका स्त्रिये मुखांत्र आपल्या पुताक धाडलो आनी मरियेन देवाच्या पुताक तिच्या कुशवांत स्विकार केलो आनी आमकां संवसाराच्या उजवाडाक दिलो. मरी एक सादी स्त्री, एक आवय, एक लग्न जाल्ली स्त्री, एक कुटुंब सांबाळिल्ली स्त्री आमकां ह्या संवसारांत जियेतल्यांक, कुटुंबांत जियेतल्यांक, यात्रेक कशें जियेतल्यांक देवा थंय, मागण्या थंय, बावडती जिविता थंय, पवित्रता थंय आमकां प्रेरण दिता. देखून आमी आमच्या कुटुंबांत मरियेची देख काण घेवची आनी तिचें जिवीत, तिचें शेगूण विशेश जावन आमी नियाळ करचें. तिचो भावार्थ आनी मागणें आमच्या कुटुंबांत हाडून आमचीं कुटुंबां पवित्रतायेंत, भाग्यवंतपणांत आनी शांतीपणांत हाडूंक तिचे तावन प्रेरण आनी मजत जोडचें. अशें आमच्या जिविता मुखांत्र हेरांक क्रिस्ताची साक्ष जावंक तिचे तावन आमी मागचें. बेनेडिक्ट 16वो पापसाहेब म्हणटा, मरी आसा भावडत्याची स्त्री. आनी जुआंव पावल दुसरो म्हणटा, मरी आसा मागण्याची स्त्री. सांगता जाल्यार आज आमी नियाळसो विशय आमकां आनीक चड गुंडायेन नियाळ करूंक साद जाता. तिच्या बावडता वरवीं, तिच्या मागण्या वरवीं सोम्याचो पर्वत ती सोडल्या. सोम्याच्या पर्वताचेर सोडून सर्गीच्या राजांत ती आज सोंपता. आज आमचे पासत विनाती करता आनी आमी सगळ्यांनी खंय ती आसा, आमची आवय आसा, थंयसर पावोवंक बावडता मुखांत्र आनी मागण्याच्या जिविता मुखांत्र साध्य म्हणलें आमकां तवळ तवळ जागयता. देखूनच ती फातिमांत, लुट्सांत आनी हेर सुमार जाग्यांनी दिश्टीक पडल्या आनी आमकां तिच्या भुरग्यांक, मागण्याक, प्राजिताक आनी भावार्थी जिणयेक तवळ तवळ जागोवन सायल्या. आज आमी संभ्रमचें फेस्त आमकां एक आनी एक जागवणी म्हणून आमी समजोवया आनी भावार्थी आनी मागण्याचें जिवीत जियोन आमचें कुटुंब, मोगाचें मंदीर, भावार्थाचें केंद्र, सेवेचें ठाणें करूंक तिचे तावन आमी मजत मागया. सुवार्थेंत आमी आयकलें, जेजून मरयेक ताच्या आवयक आमची आवय करून दिल्या. पळय, ही तुजी आवय. जुआंव थंय आसलो आनी जुआंवन मोगान मरयेक ताची आवय, आमची आवय
पवित्र सभेची आवय म्हणून स्वीकार केली. केवळ ताणें आवय म्हणून स्वीकार केली मात्र न्ही, या आमी तिका आवय म्हणून स्वीकार करचे मात्र न्ही. बगार जेजू आज मरियेक दाखोवन म्हणटा, पळय तुजी आवय. ही आवय आसा मागण्याची आनी भावार्थ्याची व्यक्ती. तुमी जर एकल्यान तिका तुमची आवय म्हूण स्वीकार करूंक जाय. कशें? तिची मागण्याची जिणी आनी भावार्थ्याची जिणी तुमी जिवन. आमी सांगता कशी आवय तशें भुरगीं. जर मरियेची आमी खरी भुरगीं जावंक जाय, तिचे थंय उदेरले, तिचे थंय पर जळिल्ले हे 200 गूण भावार्थ आनी मागणें आमच्या कुटुंबांत जण एकल्या थंय आयल्यार तवळ आमी मरियेची खरी भुरगीं जाता. आनी मरियेक आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या वाड्यांत आवय कशें आमी स्वीकार केला म्हणून आमच्या उतरां करण्यांनी आमी दाखयता. तिचो मनोभाव आशिल्लो खालतो. आपले सोम्याची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे मुजे थंय जावं, हें आशिल्लें तिचें मागणें. आमी जायतीं मागणें म्हळ्यार आमकां आमी मागिल्लें देवान दिवंक जाय. विशेश जावन आमच्यो लौकीक गरजो. त्या वेळा देव बरो, देव आमचे मागणें आयकता म्हूण आमी चिंता. पूण मरियेचें मागणें आशिल्लें आनी तिच्या मागण्याच्या जिविता विशयी आमी जण एकल्यान शिकोवंक आसा. मागणें म्हळ्यार देवाची खुशी कितें म्हूण समजोवचें आनी तुज्या कुशे प्रमाणे मुजे थंय जावं म्हणचें, हें खरें मागणें. मरियेचें जिवीत ती देवपुताची आवय जाली म्हणल्यार एका कारणा पासून सुखाळ आनी संतोश बरी जालें ना. तिका जेजूच्या ल्हानपणार, ताच्या परगट जिणयेंत आनी शेवटी कुर्सामळी जायते कश्ट समस्या पंतुहान भोगूंक आसले. आनी तिणें जावं जेजूच्या बाळपणार, ताच्या परगट जिणयेंत आनी शेकी कुर्सामळी आपले तुजी चरण दासी, तुज्या उतरा प्रमाणे मुजे थंय जावं म्हणे उतरांनी मौनपणान आनी अशें आमच्या मागण्यांत देवाची खुशी करूंक आनी देवाच्या खुशा प्रमाणे आमचें जिवीत रुपीत करूंक आमकां ती आज मेस्त्रीन कशें, टिचर कशें आसा म्हणलें आमी उडास दवरया. मागणें म्हळ्यार देवा लागीं आमच्यो गरजो मात्र न्ही, बगार देवाच्या खुशा प्रमाणे आमचें जिवीत रुपीत करचें म्हणून सांत आगोस्तीन आमकां सांगता. कुर्सामळी आशिल्ली मरी आज आमच्या जिविताच्या कुर्सामळी, आमच्या कुटुंबाच्या कुर्सामळी, आमच्या वैयक्तीक जिविताच्या कुर्सामळी आसा. तिचें मौनपण, तिचें मौन प्रार्थन आमकां सोमेस्तांक भावार्थाची आनी मागण्याची जिणी जियोंक आदार जावं. आज आमच्या मदें फाटल्या वर्सांनी आर्थीक आनी शैक्षणीक ग्रेस्त कांय सोडून आसा. ह्या विशीं आमी अभिमान पावया. आधुनीक वस्तू सौकर्या माध्यमांतल्यान संपर्क साधन वाडूनच आसा. ह्या विशीं आमी वडवीक भोग्या. पूण आमच्या भावार्थी जिणयेंत मागण्याच्या सालींत आमी तितली प्रगती जोडल्या म्हणून आमकां धैर्यान सांगूंक साधना. हांव चिंता आमी कालतेपणान सांगूंक जाय आमच्या भावार्थी जिणयेंत आनी आमच्या मागण्याच्या जिणयेंत आमी अस्कत आसाव. संवसाराचें चिंतप आमी आसाड कांयच करता. मागण्याक आमकां वेळ ना, मागण्या आमकां गरज ना म्हणलें चिंतपी थोड्या मदें आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, बरी आज आमकां सोमेस्तांक परत मागण्याक आनी भावार्थी जिविताक उलो दिता. भावार्थ ना तर मागणें ना आनी मागणें ना तर भावार्थी गूण जायना. हे एकामेका भोव लागशिल्ले दोन विशय, एका क्रिस्तांव नाणयाच्यो दोन कुशी. देखून आमी भावार्थी जिणयेंत प्रगती जोडूंक जाय तर आमी मागण्याच्या जिवितांत सुडसुडाय जोडूंक जाय आनी मागण्याच्या जिवितांत आमी मुखार गेल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थी
घट जाता थीर जाता आनी आमच्या जिविताच्या समस्यांक तो एक परिहार कशें जाता देखून कार्मेल माय आज आमकां भावडती जिविताक जागवण दिता. जिविताच्या कश्टांनी देखून मरयेची मजत मागया. आमच्या जिविताच्या कुर्सा म्हणली ती आसा ती आमची आवय आमी तिका स्विकार केला आनी आमी तिची भुरगीं म्हणल्यार तीय जाणा देखून ती आमकां सांडची ना म्हणल्यार बरोवशान आमी जियेवया. तर हें फेस्त मोगाळ भाव भयणीनो आमकां सोमेस्तां भावार्थी एक आदार जावं प्रेरण जावं देखून आमची मागणी तिचे लागीं उबारया. दुसरी वातिकान विश्वाससभा सांगता ती आज सर्गार आसा आमचे पासत पवित्र सभे पासत ती विनाती करता आनी खंय ती आसा थंय आमी सगळीं एक दीस पावोवंक ती अत्रेकता. तर कार्मेल माये भावार्थीचे स्त्रिये आमचें जिवीत मागण्यान सोबोवं भावार्थान तें घट करूं आनी एक दीस आमी सर्गाक पावोवंक आमकां आदार दी. आमेन. उबी रावया. हें व्हड दाबाजीक फेस्त देखून आपोस्तलांच्या सतमंतां आतां आमी म्हणया. सतमंतां देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्यारी गर्भेत सोमावलो आमकां मुरयेंतां जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताका ताणें सादलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर पदवेरा बापाच्या उजवाक बसला थंयतान जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची झडटी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतान पातकांचें बगसाणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो देव आमचो बाप तो आमची मागणी आयकता. मरी आमची आवय सर्गीन थावन आमचे पासत विनाती करता. तर आमच्या पवित्र सभे पासत आमच्या गांवां पासत आनी आमच्या जण एकल्याच्या विविध गरजां पासत आमची मागणी खालतेपणी सर्गींच्या बापा समोर आतां आमी उबारया. मोगाळा बाप्पा मागता आमी पवित्र सभेच्या मुखेल्या पासत सर्वेस्परा बाप्पा तुज्या पुता जेजूच्या सोडवणेचो संदेश संवसाराक पासारूंक विंचलेल्या पापा फ्रांसीस सर बिस्पांक याजक आनी धर्म भावां भयणींक गरज आसची भलायकी जाणवाय खालतेपण लाभय. तांणी आपले ताबेन दिल्ल्या भावार्थ्यांचो पोस करूंक आत्मीक गटाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. दयाळा बापा मागता आमी राजकीय फुडाऱ्यां पासत आमच्या राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी निस्वार्थी आनी सेवेच्या मनोभावान तांकां दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणान करूंक उमेदीन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. कनवळ्या बापा मागता आमी कार्मेल वर्दीच्या श्रेश्ठ वडिलां आनी सर संद्यां पासत तांणी सर्वांनी मरयेच्या शेगुणांनी वाडोवन एक नितळ निस्कळ आनी देखी बरी धार्मीक जिणी जियोंक तूं कृपा दी. कार्मेलीत मेळान ध्यानाची त्यागाची समर्पीत जिणी जियोंक चड आनी चड युवा जाणांक तूं प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या मोगाळा बापा तुवें तुज्या एकल्याच जनीत पुता मुखांत्र ह्या संवसाराचे बचावे खातीर पाठयलो जिविताचो संदेश सबार गांवांनी आनीकी पावोवंक ना. हो संदेश संवसारार सगळ्यांनी ज्ञान गाजोवंक सबार चल्यांक आनी चलयांक तुजे सुबवार्तेचे समर्पीत जिणी जियोंक विंचून काड. तशेंच आमच्या कार्मेलीत भितरल्या माद्रींच्या ओर्द मुखारसून व्हरूंक ध्यान आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक सबार युवतींक विंचून काड म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. बापा मोरये आमचे मायेक एलिझाबेथीच्या गरजाक पावोवंक तुवें आमकां तिचे सेवेचे एक देख जावन दिले. आमच्या ह्या काळार दुबळीकाय पिडाशिडा एकसुरपण अवघडां
आवरां आनी दुकाळा वरवीं सबारां कश्टातात. काम नासतना बेकार आसची आमची युवा जाणां, रावूंक फावो ते बिडार नासतना आसची आमची कुटुंबां, उतर प्रायेन एकसुरपणान जियोवची आमची मालगड्यांचो सेवा करूंक आनी कश्टांत आसल्यांक कुमोग करूंक सबारांक उदार मन दी. आनी ह्या उद्देशाच्या वावुरच्या सर संघ संस्थांनी हातीन घेतिल्लीं सर कामां पोंताक पावय म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. बापा मागतां आमी हे फेस्ताचें बलिदान भेटोवंक हांगासर आयिल्ल्या सेंट जोसेफ सेमिनरीचो रेक्टर बाब रोनाल्ड सेरावो खातीर आनी सेमिनरी पासून तांणी हाती घेतिल्ली सर योजना सुफोळ जावं दीत. तशेंच फाटल्या दिसांनी हे फेस्ताचे तयाराय जावन मीस आनी शर्माव दिल्ल्या कार्मेलीत बापांचो, सहभेटोवणी केल्ल्या याजक बापांचो, तुजे बापांचेर तुजो दराळ आशिर्वादा वोत. मोरी आमची माय तांच्या सांगाता आसूं दी आनी तांकां तिजे उमेदीन बरोवंक कृपा दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, कार्मेल मायाच्या ह्या फेस्ता दिसा मागतां आमी सर उदार मनाच्या दानीक पासून फाटल्या 150 वर्सांनी आमकां तांणी सदांच कुमोग दिल्या. आमी तांच्या आनी तांच्या कुटुंबाक सदांच आभारी जावन आसा. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आनी हे फेस्त करूंक कुमोग दिल्ल्यांचेर तुजें दराळ आशिर्वादा वोत. हांगासर जमल्या आमी सर्वांनी मोरये मायेच्या ससायेन हे मिसाचें बलिदान फावो ते परी भेटोवन आनी आमची जिणी तिच्या शेगुणांनी जियोवन तुज्या पुता जेजूचो चड आनी चड मोग करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमी केल्ली प्रार्थना आयक. मरये बरी आमी आमचें जिवीत भावार्थान आनी मागण्यान सोबोवंक आमकां तूं आदार दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्गींचे राजपालू आमी भावता. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्गींच्या सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागा.
भोव पवित्र बापा भगवंत ओंकार मरयेचे ससाय सो उडास काडून भक्तीन यो काणिको आमी तुका भेटयता तुज्या सेवेंत आमचो मोग तिच्या मोगा सारको जावच्याक तुज्या सडवण्याच्या कामांत आमकां चड लागशिल्ल्यान एकवटाय हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर काळयेनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो कार्मेल माय भगवंत ओंकार मरयेक आज आमी मान करता आपल्या काळजांत विस्वासपणी तुजें उतर तिणें जागयलें आपल्या कर्णांनी तिणें तें पाळलें दर नुता संगी मागण्यांत ती रावली आनी आमच्या सणवण्याच्या कामान भागीदार जावन सगळ्या मनशा कुळाची आत्मीक आवय ती जाली तिच्या पुताच्या बावंडांचेर तिका आसो आवय सारक्या मोगासा जतनेचो हुस्को केदींच उणो जायना पवित्र सभेचे सांदे जावन आसच्या आमच्या सर्वांच्या बरवशा स्वरूपकार आनी बुजवाणेची दिवटी जावन आमी तुज्या महिम्याच्या दोंगरा तेवसेन आमच्या यात्रेक पयणार समकताना ती आमकां हात दिवन सांबाळता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदाळबारा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सत्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेन ते तावन आसता ते पर्यांत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा पर्ज हातून जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरामता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात
बावड तसो गूढ परगटुया Sumia Jesu ami homo kata Timnei patitu paratyeser tujhe maran pargata बापा आमच्या सोडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जिवंतपणासो आनी सर्गार सडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटलेले सस्तींक दावन तुमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागेन आमकां आमोरीचो तुजो पती जुजे आनी तुज्या बागेन दोन तांच्या आनी वैभव रक्त सक्ष्यांच्या आनी समेत भक्तां सांगाता ते विचन काड्यांच्या 10 जाण आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनण सादर आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गोवळे बापाच्या संगता पवय सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुज्या पवय सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान तीर कर तुझे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे करमळ्या बापा संवसारांत शिपरलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे गतीन इश्ट गतीन ह्या संवसारांत अंतरल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादूचे जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू होताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मोतीन हाडून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य देवून गावुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव बघविसाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकले गेल्या बोगसिताव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पोगडो दिवं नाका पोगड वायटांतली आमकां
सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर आकातांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सुभागी सोम्या तुमी तेरेमचे म्हाका फोवना पूण जेवतरानच म्हाका भलायकी मेळटली तुका मोगा सोमोन विसाय म्हाका तुज्या हातांनी उखल दलाय म्हाका तुज्या धैर्यान बळा तुवें बदलाय म्हाका जेजू अर्गां स्तुती जावं तुका तुका मोगा सोमोन विसाय म्हाका तुज्या हातांनी उखल दलाय म्हाका तुझ्या धैर्यान बळा तुवें बदलाय म्हाका जेजू अर्गां स्तुती जावं तुका म्हज्या जिविताची हर एक घडी ती तुका समर्पिता म्हज्या जिवितांनी घडिता ती तुका भेटोवंक दिता मोगाची खाणीक जेजू स्वीकार कर म्हूण मागता मोगाची खाणीक जेजू स्वीकार कर म्हूण मागता तुका मोगा सोमोन विसलाय म्हाका तुझ्या हातांनी उखल दलाय म्हाका तुझ्या धैर्यान बळा तुवें बदलाय म्हाका अर्गां स्तुती जावं तुका जेजू हांव सकन पडल्या वेळी उखल धरताय तुज्या हातांनी म्हज्या हर एक काकान गरजांनी बरताय गाराळ बेसावानी राखून तुवर सांबाळ तुदर हर एक म्हज्या मेटांनी राखून तुवर सांबाळ तुदर हर एक म्हज्या मेटांनी तुका मोगा सोमोन विसलाय म्हाका तुज्या हातांनी उखल दलाय म्हाका तुज्या धैर्यान बळान तुवें बदलाय म्हाका जेजू अर्गां स्तुती जावं तुका म्हज्या देवा जेजू राया हांव घरांतून मागता
क्रिस्तांव भावांनी बळिया पिडेशिलें तांणी कश्टां राखून तोवर संतोषान दवर दिसपट्ट्या वावरान राखून तोवर संतोषान दवर दिसपट्ट्या वावरान तुका मोगा सोमोन विसलाय म्हाका तुज्या हातांनी हुकम धरलाय म्हाका तुज्या धैर्यान बळा तुवें भरलाय म्हाका जेजू करता स्तुती जावं तुका प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा तुझ्या पुताच्या कुड्यांनी रक्ता वरवीं आमकां पोशण लाभलां तुझ्या मोगाची सकत आमकां घट करूं आनी भगवंत ओंकार मरियेच्या सेवेक समर्पीत जाल्ल्या आनी विस्वासपणी तिच्या दिकेचो चड आनी चड पाटलाव करूंक ती आमकां आदार दिवं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी दयाकन बसा मोगाचनो हे कार्मेल मायेचे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर आयिल्ल्या आनी अर्थभरीत शर्मो दिल्ल्या सांजुजे सेमिनरीचो रेक्टर मनादीक बाप रोनाल्ड सेरावोचो आमी उपकार बावुरता आनी सहा भेटोनी केल्ल्या याजक बापांचो आज मधुर गायन केल्ल्या मिस्टर एडॉल्फ लोबो आनी तांच्या पंगडाचो आल्तार सोबोंक फुलां दिल्ल्या जोविना मोंतेरो आयवन अमन्ना जोविना डिसोजा हांचो आमी उपकार बावुरता फाटल्या दिसांनी हे फेस्ताचे तयाराय जावन मिसाचे बलिदान आनी शर्मो दिल्ल्या कार्मेलीत बापांचो आनी OCDS मेंबरांचो आमी उपकार बावुरता आज आमकां कुमो केल्ल्या कार्मेलीत ब्रदरांचो आनी ह्या फेस्ताक पिरचेंत मुर्दोम आनी प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांचेर कार्मेल मायेची विंचणार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता ही मिसलेंत आमी बेंटीन वांटल्या तुमी हे स्वीकार करचें हे मिसाचें बलिदान रेकॉर्ड करच्या मिस्टर स्टॅनली डिकोना
आनी डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर प्रसार करच्या मिस्टर स्टीवन मेंडीस आनी जॉस्विन मस्करेनस हांकां देव बरें करूं. आयच्या फेस्ताचे मीस फाल्यां सांजेर 8 वरार डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर प्रसार जातलें. हांगासर जमल्या तुमकां सर्वांक बरें फेस्त मागता. तशेंच कार्मेल मायेचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. देव बरें करूं. हांगासर जमलेल्या सोमेस्तांच्या नांवी तुमकां सोमेस्तांक कार्मेलीत भयणीक फेस्ताचे शुभाशय मागता. हांव कार्मरी कार्मेल माय तुमकां सोमेस्तांक आनी आमकां सोमेस्तांक तिच्या मोगान सांबाळूंक बावडताची मागण्याची जिणी जियोंक आनी जुबलेवाक 2025 वर्साक तयारी करूंक आमकां ती प्रेरण जावं. हांगासर म्हज्या भोंवती याजक आसात, विशेश जावन कार्मेलीत याजक आसात. तांकां आनी तुमच्या मदें थोडीं कार्मेलीत भाव भयणी आसात. तांकां सोमेस्तांक फेस्ताचे उल्हास पटयता आनी बरें फेस्त मागता. आनी तुमकां सोमेस्तांक बरें फेस्त मागता आसतना आमकां सायबीण आमकां सोमेस्तांक आमच्या कुटुंबाक बऱ्या भलायकेन सांबाळूं आनी जेजूचो चड आनी चड मोग करूंक आदार आनी प्रेरण दिवं म्हणून मागता. मोगाशानो एक विशेष कळवणी. ऑगस्टाच्या 23 तारखेर मारिया बावडचे फेस्त सांजेच्या 5:30 वरार मिसाच्या बलिदाना संगी हांगा आमी संभ्रमतल्या. ह्या फेस्ताक तुमी सोमेस्तांनी भाग घेवचे म्हूण कोवेन तांच्या सिस्टरांची आशा. देखून तुमी सोमेस्तांनी ह्या फेस्तान वांटेली जावंक तांची विनंती आनी आपोवणें. उबी रावया, संभ्रमीक बेसांव घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसो. बापान आपल्या पुताची आवय जावन मरयेक विंचून काडली, तो तुमकांय तिची भुरगीं करूं. देवपूत मरयेतां जल्मलो आनी तिका काल जालो. ताणें केल्ल्या बरी तुमी तिचो मोग करच्याक तो तुमकां कृपेन बरो. सोम्या जो कोण भक्तीपणान कार्मेल मायेची नेसण नेसता तो तिच्या शेगुणांनी फाटलाव करून दी आनी तिचो निरंतर संगात बगूंक पावोवन दी. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Carmel dongra wele saibini nama tuka sharotini sarga samsarachi torani pavan kari painani jini Carmel dongra wele saibini nama tuka sharotini Sarga samsarachi torani pavan kari painani jini Deva kushi kanti mangaloi Sorgara samsara kiloi Sarva sasam mogar vagaloi Nisawa rataya keloi Carmel dongra wele saibini nama tuka sharotini sarga samsarachi torani pavan kari painani jini Carmel dongra wele saibini nama tuka sharotini
păinare gini, Carmel dongra maile sabini, Naman tu kashalotini, Sanga samsara chiturani, Pavan kari păinare gini. Carmel maye, amche shekaye, borgan tuja akan mautu maye, asya anwarani, lina zakastani, saninaka ye maye. Maye tu amasalwachi, maye tu mokachi, Papa